page 4, A9. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगाचो येवकार तुमकां भयणीनो आनी भावनो ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आयज आमी एका जेजुएट ब्रादरीचे फेस्त समरमता. ताचें नांव जावन आसा आल्फोन्सो रॉड्रिगीज. वो काजारी आसलोलो. बायल आनी भुरगीं मेल्या उपरांत ताचें बिझनस जें आसलेलें तें पिड्यार जालें. तो एकदम निराश जालो आनी ह्या निराशेपणांत त्या निराशेपणांत रावचें आसतना ताणें हें सगळें निराशेपण देवाक भेटयलें आनी देवान ताका शांती हाडली. तो भुरगो आसतना तांगेर जेजुईट पाद्री आयिल्ले. हिंचोर तें स्पान्याक सेगोविया म्हणटा पळय थिंचोर. ते आयल्या उपरांत एका जेजुईट पाद्रीन ताका पयल्या कोमयांक तयारी केली. पयल्या कोमयांची तयारी केली. मागीर तो जेजुईटाच्या इस्कॉलांत आल्कला म्हणटा पळय थिंचोर शिकतालो. पांय सट करून मेल्या उपरांत ताका घरा हाडचो पडलो. आनी घरा हाडल्या उपरांत मायन सांगलें हें सगळें बिझनस तुवें चलोवचें पडटलें. तीं 11 जाणां आसलेलीं, तो तिसरो आसलेलो. म्हणून हे भाशेन शिकप नासलेलें ताका एके वतीन, पूण भोक्तीन ताणें जिवीत सारलें. पाद्रींक ताणें विचारलें सेगोव्याक आसतना म्हाका प्रवेश जाय. 2 पाटी ताका नाकारलो. पूण तो एकटो नासलोलो. सांतांदेर म्हणून ताचो अध्यात्मीक गुरू आसलोलो, वो जेजुईट पाद्री. ताणें ताका सांगलें वय तुका तें घेना म्हणटच तुवें अभ्यास करचो पडटलो. पूण तो 35 वर्सांचो आसलोलो. हें जावचें ना म्हणून ताणें प्रोविन्शलाक सांगलें ताका घेवया म्हणून. ताका घेतलो आनी मायोर्का म्हणटा पळय त्या जुंव्यार ताका धाडलो. थिंचोर ताचे लागीं म्हणजे काम करूंक जायना जालें. कितें तरी दुयेंस हें आयलें आनी ताका वडोना जालें. ताका घरा धाडूंक सोदताले ते ताणें त्या वेळार आनी खोरायेन मागणें केलें आनी हें सगळें म्हण हितून निवारून गेलें. आनी ताका 3 म्हयने दवरलेले म्हणजे दिन आसतना पयलो वावस ताचो. मागीर ताका दिलें आनी ताका सोमतो एका कॉलेजीन धाडलो. थिंचोच ताणें 40 आनी 6 वर्सां सारलीं. कसलो वावर करतालो? एकदम सादो वावर, पूण तो एकदम म्हत्वाचो वावर. कॉलेजीन येवपाक एक व्हडलो दारवंट आसतालो. त्या दारवंट्याचो तो म्हणना हितून राखणदार आसलोलो आनी ताची धाकलीच खोली आसताली. दार मारलें की ना तो वेतालो. कितले पाटी ताका येवचें पडटालें थिंचोर त्या दारवंट्याची उकडपाक. पूण तो कशे भाशेन करतालो जाणें? जेजू आयला म्हणटच हांव जेजूक हें दार उकडटां. कोणूय जावं तो, व्हड जावं धाकटो जावं कोणूय, जेजूक पासत तो हो सगळो वावर करतालो आनी जेजूक तो भितर घेतालो. पूण इतलें ताचे मदें देवाचें जाणवायेन भरलेलो आसलेलो की तो सगळ्यांक बरो सल्लो दितालो. आनी हे परी सगळे जाण एकदम खुशाल जाताले. खूब पाटी हे शिकलेले पाद्री जेन्ना जेवणाक बसताले हो ब्रदर आसलेलो
खालते काय थंयसर बसतालो ताका खूब पाटी ते सांगताले एक प्रवचन दी म्हणून. आनी तो इतलें बरें प्रवचन दितलो की हे पाद्री शिंकलेले वर्शी किंकोंत करपी ते, पूण ते ताचें सगलें आयकून तो काबार जायसर पर्यंत तो जेवण काबार जायसर तो दितालो आनी ते जेवण काबार जाय पर्यंत थंयसर बसून ताचें आयकताले. एक पाटी प्रोविन्शियल आयल्या उपरांत मातशी थोडी चेश्टा करच्याक ताका सांगलें तूं ग्रीक भाशेन ओ लातीन भाशेन हें कर प्रवचन दी. ताणें स्टार्ट केलें किरिये लेजोन क्रिस्ते लेजोन किरिये लेजोन क्रिस्ते लेजोन अशेंच म्हणीत. कित्याक ताणें हुकूम पाळ्ळो. हे भाशेन ताची देख घेवन सगळे जाण ताका खूब बरें म्हणूंक लागले. शेवटी तो म्हातारो जालो तेन्ना 80 वर्सांचो आसलेलो तेन्ना तो दुयेंत पडलो. एकसुरो तो एका खोलींत आसलेलो. सगलें ताचें कितें जातालें तितलें दूख हाडली ताचे कुडींत. सगलीं जेजूच्या एकवटान दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासून तो वापरतालो. मेल्या उपरांत आवय आख्खो गांव ताच्या इंतेराक आयलो आनी जागो पर्यंत नासलेलो इतलो लोक ताच्या इंतेराक. आनी आदीं ताका प्रोविन्शियल आनी सुपिरियरान सांगलेलें तुजे पळय अणभव आहा ते सगळे बरोवन काड. ताणें सगळें बरयल्लें आनी तातूंत तांकां कळ्ळें कितलो तो खोलायेन आपलें जिवीत जेजू सोबें सादतालो. जेजूच्या एकवटान तो जियेतालो. भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजूच्या जिवितांत आसा आनी आयची वाचपां आमकां सांगतलीं कशे भाशेन जेजू आमकां सांगता खालतेपण आमी पत्करूंक जाय. खालतीकायेन जियेलें की ना जेजूचें जिवीत आमचें सगळें अदीक आनी अदीक दिसून येतलें. ह्या वेळार आमी तर हे भाशेन जिवंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाण काळजांत थाण म्हणया हांव पातकी सोर्प दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांगपार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्प दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सोर्पुदेदार देवा, भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसतांव. हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सोर वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, खालतेपणी आमी देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कितेंय जावं बरें वो वायट मनान कशेय भाशेन क्रिस्त परगोड जाता आनी हाकाच लागून हांव खुशाल आसां आनी हांव खुशाल रावतलों. कित्याक तुमच्या मागण्या वरवीं आनी जेजूच्या आत्म्याच्या आदारान हें म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतलें म्हूण हांव जाणो. म्हजो खोतखोतीत आवंडो आनी बोरवंचो होच की हांव कित्यांतूच लोजेक पडचो ना आनी हांव मरूं वो जिवो आसूं. सोदांच आनी अदीक करून आतां सगल्या बोळान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें वेंचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी
हांव ओडोन वेतां. एके वाटेन वेगी हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम ओदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरूंक तुमचे पासत ओदीक गरजेचें. तुमचे सुदारणे पासत आनी तुमच्या बाबार्थाचे खुशालकाये खातीर हांव जिवो उरतलों आनी तुमचे मोदें येतलो म्हूण हांव खात्रेन जाणो. आनी हे भाशेन हांव तुमचे मोदें परतून येतोच जेजू क्रिस्ताक म्हजे खातीर ओदीक वाखाणूंक तुमकां आनीक एक कारण आसतलें. देवाचें उतोरयें. देवाचे वडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या ओत्मो म्हजो तानेला. म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जशें मेरूं तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या ओत्मो म्हजो ओतरेकता. आमचो जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या ओत्मो म्हजो तानेला. ताचे मुखार वेतलो ताचें दर्शन घेतलो. आमचो जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जात्रेक वेतोल्या मोदें आनंदान फुडें वचून संतोशान किर्तन गावून देवा घरांत हांव वचों. आमचो जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. हेंच मनांत घडोवन घडोवन काळीज म्हजें सुस्कारता. ओत्मो लाल्योन लालेता देवाक म्हज्या ओतरेकता. आमचो जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Soy sorbes poro, soy sorbes poro, soy. स्वामी म्हणटा म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो. Soy sorbes poro, soy sorbes poro, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एका सोनवारा दिसा फारिसेवाच्या कोणेकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका तेडून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयल्ल्यांक ताणें अशी एक वपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुजें वोन मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घोडेक आपयला जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यार तो थंय येवन तुका म्हणत तुजी सुवात आखादी आनी तेन्ना लॉज जावन तुवें निमाणी सुवात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस. तेन्ना तुका आपयला ते मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलोल्या हुजीर तुका मान जातलो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू आमकां सांगता जो कोण आपणाकूच
खाली कोत्ता ताका देव उंच काडटा. कित्याक लागून? पयले सुवातेर आमी कोण? आमी देवाची रचना. देवान आमकां आपल्या सारकीं केलेलीं आसा. म्हणटच आमी केन्नाच भियोंक फावना आमी कोण आहा पळय ती जावंक. खूब पाटी आमी दुसरीं कोण जावंक सोदता. ना, देवान आमकां प्रत्येकाक त्या त्या भाशेन घडोवन हाडलेलीं आसा. पूण आमी कितें कोत्ता? तुळना कोत्ता. ही तुळना सारकी न्हय. आमी खालती जावंक जाय म्हणजे कितें? देवान जी आमकां देणी दिलेली आसा ती खालतेकायेन पत्करून ती देवाकूच आमी दिवंक जाय. कित्याक देव त्या त्या वेळार ताचो फायदो काडटलो. सगळीं जाणां म्हण तूं दोळ्यांनी पळयतात न्हय. दोळे आमी सगळोकूच वापरता, पूण न्हिदताना आमी दोळे बंद कोत्ता न्हय. पूण तेन्ना ते आमी वापरिना. कितें वापरता आमी सगळोकूच? सुस्कार. सुस्काराक तर आमी हाजीर जायत जाल्यार ताचे कीन आनी कांय ना. सुस्कार देवाचेंच आसप आमचे मदें. ताका तर आमी हाजीर जायत. बाकीचे सगळे आमी ताच्या ताब्यांत कोत्तेले हांव. आनी तो ताचो फायदो बरो कोत्तलो, बरो काडटलो. आमी नको कशे भाशेन सारून आपुणूच सारून म्हण मारिना. दुसऱ्यान ती सारून मारूंक जाय आनी दुल्लो काडूंक जाय. तेच भाशेन जेन्ना देव आमकां वापरता तेन्ना तो जाणो कशे भाशेन आमचो फायदो काडूंक जाय पळय तो. हाका लागून आमी खालती जावंक जाय. तर खालती जायत जाल्यार खरेपणी देवाची महिमा आमचे सवें देवूच दाखयतलो आनी आमकां शांती समाधान सगळें मेळटलें. पावलो आमकां पयले वाचपान सांगता, हांव जिवो ओ मेलो जाल्यार जेजूचोच. ताचें जिवीत म्हजें सवें आसा. हांव एकटो ना. हांव जियेता जाल्यार जेजूचें सवें जियेता. आदीं हांव म्हजे वस्तींक जियेतालो, पूण आतां ना. आतां हांव बंदकणीत आसा. म्हजें कितें जातलें तें हांव नको, पूण हें सगळें हांव देवाच्या हातान सोंपयतां. तर भयणीनो आनी भावनो, आमी कशे भाशेन दर दिसा जिवंक जाय? दर दिसा जेजूक एकवटोन जिवंक जाय. आनी कशे भाशेन प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे मदें येता आनी सुस्कारांतल्यान आमी भायर सरता आनी ताचे सवें रावता. हे भाशेन तो आमचे सवें, आमी ताचे सवें. सोंपेपणी हे भाशेन. पूण अशें कोत्ताना सगळ्यो ज्यो वस्तू आमी कोत्ता, चिंता, उलयता, आसा, सगळें जेजू सवें घडटा. आनी हे भाशेन आमी खालतेकायेन जिवंक लागता. फाल्यांचें पळोवंक फावना. आतांचोच क्षण हो घडी एकदम म्हत्वाची. हेंच तर आमी बरे भाशेन करीत जाल्यार दुसरी घडी हाचेर आदारून आसता आनी ती अदीक बरी जातली. पूण आमकां तशें दिसचें ना तें. कित्याक आमी जितलीं खोलायेन जियेतले हांव तेन्ना आमचे मदें एक शांती निर्माण जातली, आमकां घटाय येतली. पूण प्रत्येक वेळा ही शांती म्हण तूं वेता. कित्याक नवे नवे जागे आमचे भितरल्या भितर आमी म्हण तूं थिंचर पावता. पूण आमी नको कशे भशेन आमी फुडें वचोंक जाय पळय तें. कित्याक आतां जें जाणो तें आमी फकत भायलें जाणो, पूण भितरलें आमी कांयच नको. तर त्या पासत आमी ताचेर एकवटोन, ताका एकवटोन ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारीत तर बाकीचें तो सगळें करतलो. तोच आमची वाट जावन आसा. तर आमी त्या स्तोत्रान आयकलेलें आसा न्हय, ताचे सवें रावलीं की ना तो आमकां नीट मार्गान व्हरतलो आनी हे परी आमकां दादोसकाय हाडटलो. आमचे हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया, जेजूच्या एकवटान रावया आनी तो आमचें सवें सगळें बरें करूंक जाय तें करतलो आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोन्यांनी. आनी जशे भाशेन हे सांत भक्त जियेल्यात
तेच भाशेन आमी जिवंक लागतले आमचे पासत न्हय देवा पासत आनी देव आपल्या पासत जियेना सदांच दुसऱ्या पासत हे परी आमी आमचे कुडीचो जसो परामर्श करता त्याच प्रमाणे देव आपले कुडीचो परामर्श करता आनी आमकां सगळें बरेंपण फावो करता ह्या वेळार ह्या एकपणांत जेजूच्या रावून सगळ्या संवसारा पासत आमी मागया सोर पोदेदार आनी काकळुत्सरा देवा तुजे आख्ये रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणावळेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. Page 35, C16. परमेश्वराक वदना समेस्तानी भेटोची परमेश्वराक वदना समेस्तानी भेटोची तो बाजो सो परमो परमेश्वराक वदना समेस्तानी भेटोची परमेश्वराक वदना समेस्तानी भेटोची म्हज्या भयणीनो आनी भावानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तुसणी जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक कोणवाळे बापा भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता तांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सुर्गींच्या आवयचे मजूतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानव शिंकोर तुज्या पुता जेजूचे नांवेन सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पर आतां इबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचोर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंचोर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूट पोरगोठुया. Somia Jesu Tuje Moronami Samorumda Tuje Punarshivan Monami Porgota Tuja Enya Ami Otrekla. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगल्यांनी तांच्या अणभवांतल्यान आमकां परगटलेलें आसा की जेजू आमच्या काळजांत आसा आनी जितली आमी खालतेपणी ताका पयलो वयलो स्थान दिता तेन्ना तो आमचो बरो उपयोग करूंक लागता. पूण कसो? एक कुडींत आसलेल्या सांद्या सारको. तर भयणीनो आनी भावनो, ताचें मागणें आमचें सगळें तो कोत्ता आनी आमकांच न्हय पूण जे आमचे भोंवतणी आसा जांचे पासून आमी मागता तांकांय हें सगळें बरेंपण फावो करता. तर आतां जेजूच्या एकवटान ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी सगळीं जाणां म्हणया, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय
सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक ताका हे मागणें आमी म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो खोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 49 D5. Bavatache dole amka duni Jesu tuka polum bogun amka sagoi Jesu Tista dovodo Tista tamno Shevdam Jesu Chiku Tache Chive Rogo Bavatache Dole Amka Duni Jesu Tuka Polum Bogon Amka Sago गेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्योंत आंकवार मारये देवाचे मातयेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. भयणीनो भावनो, आमी सायबीण मायची देख घेवया. तिणेन असो जबाब दिलो देवाच्या उतराक. ही आसांव सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजे सेवेंत तुज्या उतरा पोरमणें. सगल्या संत भक्तांनी खालती काय पत्करली आनी तिचे सारकेच ताणेंनूय असोच जबाब दिलो. ब्रदर आल्फोन्स रॉड्रिगीस मोत्ता आसतना जेजू म्हणून तो मेलो. सगळें आपलें जिवीत ताच्या ताब्यांत केलें. तर आमी भाग्योन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागया आनी आमचें जिवीत ताचे विनोतीन उदीक आनी उदीक जेजूच्या एकवटान जिवंक तो आमचे पासत मागतलो. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तो जीव जोरून मेलोय.
ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसिसेवरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागतांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटाव. Amen. आनी सोरपुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन देवाचो मोग पेल्या सवें करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 214, T25. माये